मोगाच्या भावन भयणो, आतांच आमी ह्या वाचपांत आयकलां, हाच्या शिवतवान आयकलां, जेजू जायते विशयांचेर भर घालता. लग्न मोडणे वयर, डिवोर्स वो पर्दवारपण आनी एमकोणाचे ह्या एमकोणा वयर तो आमकां हे वस्तूंचेर तो भर घालता. आनी जेजू आमकां हातूंतल्यान कितें सांगूंक सोदता काय, जेजू म्हणटा, तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो उमटून काडून उडय. हें म्हणजे कितें? जेजू आमकां फोऱ्यांनीच आमचो दोळो काडून उडोवंक म्हणून सांगना, पूण तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी पातकाचे वाटेन चलचे सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत बरें कुरण्यो करून कुशलकायेचें जिवीत आमकां आपणावंक तो आपयता. आनी जेन्ना आमी बऱ्यो कुरण्यो करतात म्हाज्या भावन भयणो, आमी देवाची खुशी करता आनी देवाची आज्ञा पाळटा. पूण जेन्ना आमी पातकाक आमचें जिवीत लायता तेन्ना आमी देवा सोशिल्लो तो संबंद मोडटा आनी देवा सोशिल्ले आमी पयस वता. आमचो भावार्थ जेन्ना आमी बऱ्यो कुरण्यो करतात तेन्ना आमचो भावार्थूय वाडटा. पूण जेन्ना पातकांत आमी पडटा वा पातक करता तेन्ना आमी देवा सोशिल्ली पयस वतात. पातक जावन आसा हेंच मोगाच्या भावन भयणो की आमी देवा सोशिल्ले देवा मदीं आनी आमचे मदीं जो मोगाचो संबंद जो आसा जेजून घडलेलो आसा तो आमी मोडटा आनी आमी देवा सोशिल्ली पयस वता. ताकाच लागून मोगाच्या भावन भयणो, जेजू आमकां आज चतूर करता. तेन्ना आमी आमचे जिवितांत कितेंच आमचे कसलो सांदो वायट करता तो आमकां उमटून काडून उडोवंक लायता. म्हणजे कितें? आमकां चतूर करता की आमी वायट करून एमकोणान पावूंक नाका जाय म्हूण तो आमकां इसलीं उतरांनी सांगता. तर मोगाच्या भावन भयणो, ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. जायते फावटी आमी घोडये कोरण्यांनी करनात आसली घोडी, पूण आमी दोळ्यांनी कितें वायट पळयता, वायट चोयता, तेन्ना आमी पातकांतूच बुडून आसता. ताकाच लागून जेजू आमकां म्हणटा की आपणाचेर दोळे रायात, हे वायट वस्तूंचेर लावचे सुवातेर आपणाचेर नदर तो घालात म्हूण आमकां सांगता. म्हज्या भावन भयणो, जेजूच्या काळार हें असलें जायतें चलतालें आनी आतांच्या काळार आमी पळयत जाल्यार हें पर्दवारपण बी जायत चलता. आनी जेजूच्या काळार बायलेकूय चड तांचे समाजांत बायलेकूय चड म्हत्व दिनासलें. एक लो स्टेटसाचेर ती आसताली आनी एक प्रॉपर्टी कशें ताका मानताले एक बायलेक. आनी जेन्ना मोगाच्या भावन भयणो, आयज जेजू म्हणटा की आमी खंयचे बायलेक बायलेक कितें लोक म्हणूंक सोदता जाल्यार ताका पत्र दी म्हूण तो आमकां सांगता. नाजाल्यार मोगाच्या भावन भयणो बायलेचेरूच आरोप घालताले आनी तिकाच ते पयस करताले. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावन भयणो, जेजू आमकां पातकांत पडोन जावच्याक चतूर करता. एक बरी शिकवण तो आमकां दिता. आमी देवाच्या मोगा वयर पयस जायना जावंक, पूण बऱ्यो कुरण्यो करून आमी जेजूच्याच वा देवाच्याच मोगान भरूंक आनी आमचो भात गोट करूंक आमकां तो आपयता. तर आमी हेंच करुया, देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमकां आमच्या जिवितांत वायटांत सोशिल्लीं पयस वचूंक, पूण देवा लागीं मुखार आनीक लागीं येवंक देवा लागीं हीच कृपा आनी बळ आमी ह्या मिस्ताच्या बलिदानांत मागुया.